मीडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार। आता पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। हिंसाचाराचो फट एमएमएस धाडून गोंयांत धर्मीक तेढ निर्माण करपाचो प्रयत्न। एमएमएस धाडप्याक सोदतात पुलीस। मडगांवच्यान सुरू जालो धाडपाक, शांतिकाय राखपाची गोंय पुलिसेची विनवणी। फक्त हायवेचेर न्हय तर गांवांतल्या रस्त्यांचेरूय हेल्मेट सक्ती। लोक मात म्हणटात आता हे अति जालें। निमणे एसईझेड जमीन घोटाळ्यांत सरकारान एफआयआर घाली, मात कंपन्यो सोडल्यार स्कॅम कोणे केलें ताचें नांवूच ना। विरोध पक्षांत आसून बोवाळ करपी भाजपाचो सत्तेर येतकच नरोवा कुंजरोवा। आसाम दंगलीच्या फाटभुंयेर ग्रुप एसएमएस धाडपाक बंदी। 5 परस चड एसएमएस जायनात धाडूंक। गोंयांतली परिस्थिती नियंत्रणात उरची म्हणून पुलिशेन घेतली खासा बसका। आनी आय लीगाचे पयले 2 रावंड फातोड्ड्यातूच, उपरांतच्यो मॅची टिळक मैदानाचेर। आय लीग सीईओ सुनंदो धारान दिली म्हायती। आता खबरो विस्तारान। एक विशिष्ट धर्मा आड हिंसाचार चल्ला अशें दाखोवपी फट एमएमएस धाडून गोंयांत धर्मीक तेढ निर्माण करपाचो यत्न कांय जाण करपाक लागल्यात। असल्या प्रयत्नाक कोणेच भीक घालची न्हय अशी विनवणी पुलिशेन लोकांकडे केल्या। खासा गोपांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मडगांवसान हो एमएमएस धाडपाक सुरवात जाली। उपरांत दुसऱ्या धर्माच्या लोकांनी पणजे सावन एक एसएमएस धाडपाक सुरवात केली। तेन्ना कोणे तरी मुद्दाम धर्मीक तणाव निर्माण करपाक सोदता हाची पुलिशेक जाणीव जाली आनी तांणी तपास सुरू केलो। कांय समाजकंटकांनी फटीचे एमएमएस तयार करून गोंयांतले धर्मीक वातावरण इबाडपाचे यत्न चलयल्यात। गोंयांत कांय लोक सुरक्षीत ना अशें चित्र निर्माण करपाचो ह्या समाजकंटकांचो यत्न आसा। गोंय सरकारान ह्या एमएमएसाची गंभीर दखल घेतल्या। त्या खातीर वरिश्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांच्यो सगळ्या मुखेल शारांनी बसका जाल्यो। ह्या बसकांक सगळ्या धर्मांच्या लोकांक आपयल्ले। ह्या फटीच्या एमएमएसाक लोकांनी बळी पडचे न्ही असो उलो पुलीस अधिकाऱ्यांनी मारला। The spread of the video is mischievous and may cause communal disharmony. It is therefore appealed to all not to fall prey to the video clippings and maintain calm and peace. इतल्या मजगती गोंयांत रावपी आसामी लोकांची एक बसका शेनवारा पुलिसांनी घेतली। फटीचे एमएमएस आयल्यार भिवो नाकात अशी सुचोवणी गोंय पुलिसांनी ह्या लोकांक केली। ती मिटींग घेतली आनी तांकां सांगलें की बाबा गोंयांत भिवपाचें कांय ना, कितें प्रॉब्लम आसा जाल्यार तुमी पुलिसांक कॉन्टेक्ट जायात। आनी दे हॅव गिवन देम द नंबर्स ऑफ द पुलीस स्टेशन, पुलीस कंट्रोल रूम्स, एंड तांचे प्रॉब्लम कितें आसा तेय बी जाणून तांणी घेतले देवार। तांचे कितें कांय आसामचे लोक आशिल्ले ते थोडे लोक गेल्या, ते म्हणटा आमी आमचे कलिग्स कोण गेल्या तांकां सांगतात की परत येयात पूण हांगा प्रॉब्लम ना। सो ते तरेन एक कॉन्फिडन्स जनरेट करपाचो एक प्रयत्न जाल्लो आसा। दक्षिण गोंयचे जिल्लोधिकारी एनडी अगरवालान मडगांव, वास्को आनी कुडचडे शारांत बसका घेवन फटीचे एमएमएस आनी एमएमएसाक बळी पडचे न्ही अशें मागलें। प्रुडंट मिडिया खातीर आमचे खबराकार महेश गाडी आनी समीर भट आनी चलचित्र खबराकार ओमकार फळारी। फक्त हायवेचेरूच न्हय तर गांवांतल्या ल्हान रस्त्यांचेर पासून हेल्मेट घालपाची सरकार सक्ती करतले। येरादारी खात्यान हो प्रस्ताव पंचायतींनी धाडला, मात लोक हाच्या फावरात नात। चडशे जाण म्हणटात हायवे मेरेन बरें आशिल्लें, हें अति जालें। पंचायतीन प्रस्तावाचेर मतां मागतकूच ताका खर विरोध करपाचो निर्णय चडशा जाणांनी घेतला। हायवे वयल्या हेल्मेट सक्ती उपरांत आता सरकार गांवांनी हेल्मेट सक्ती करपाक सोदता। गांवांतल्या रस्त्यांचेर भोंवपी दिसा दीस भोंवपी लोकांक आता हेल्मेट घालून भोंवचें पडटलें असो प्रस्ताव सरकारान मांडला। ते गांवाच्या पंचायती कडल्यान हेजेर विचार घेवपाचे आसात।
तेच्या पयलीं आमी लोकांक मेळोन विचारया लोकांक कितें दिसता तें. आनी कितें आमकां एक्चुअली ते गांवांत नाका. गांवांत जो कोण गाडी घेवन काडटा आपले जर जबाबदारीन भायर काडी जाल्यार कोणाक काय मार बसोंक शकना. आनी दुसरें आमी जर आतां हायवेर गेले ते हायवेर एक तुका एकामेकाक पळयना ते एक ओके आहा. आतां जर गांवांनी आतां तूं एकटोच पासून भायर सरता न्हू जाल्यार गांवांत एक्चुअली हेल्मेटाची गरजच आसा. आपल्यान जर प्रिकॉशन घेवन जावं आपल्यान जबाबदारीन जर गाडी चलयत कोणाक काय गरजूच ना हेल्मेटाची. गांवांत कितें आसता चड लिमीट आसना. समज चड स्पिडीन उलयता ताका धरून व्हरोंक शकता. तूं गांवांतल्या गांवांत जेन्ना भितरल्या भितर भोंवता तेन्ना त्रास जावंक जातले काय? ईच एंड एवरी केसीक समज आतां हांगासर कितें भाजी नाल्यार इवन फीश बाय करपाक वचपाक हेल्मेट जाय पडटलें कंपल्सरी करीत जाल्यार. लागच्या लागीं फॅमिली खूब आसता ते लागच्या लागीं हेल्मेट घेवपाचें आनी तुका मागीर तें खेडेगांव. आनी एक टायम कितें जालें आमी हिंगा शॉपाक मार्केटान नुस्तें हाडूंक वयता मागीर भाजी हाडूंक वयता तें हेल्मेटूय सांबाळचें पडटलें. आमकां हेल्मेट गांवांनी नाका हेल्मेट कित्याक एक किलोमिटर तूं हेल्मेट घाल तर प्रॉब्लेम न्हू आमकां सांबाळपाक त्रास ते आमकां लागींच्या लागीं समज भायर बीन सरता जाल्यार कितें त्रास त्रास म्हणल्यार आमकां हेल्मेट सांबाळपाक पयलीं त्रास आसा. गाडयेन तूं सेफ्टी ना खंय म्हूण धरतलो गाडयेन तूं एकूच हेल्मेट धरपाक जावो मेळना आमकां 2 हेल्मेट आनी खंय धरतलो. जेन्ना तुमच्या पंचायतीन असो हे येतलो तेन्ना तुमी कितें करतले? अपोज करतले. आमकां गांवांत हेल्मेट नाका म्हणून. हायवेचेर ओके आहा. हायवेक ती कंपल्सरी स्पिडीक लागून तो गांवांनी आमी लागीं आसता एक 5 किलोमिटर 2 किलोमिटर 3 किलोमिटरच्या दायरेन आमी गांवांत टचअप जाता. ते गांवांनी हेल्मेट घालप म्हणजे गव्हर्मेंटान मातशें विचार करता तेजे बद्दल. हांव हांकां रिक्वेस्ट करता हंबल रिक्वेस्ट गांवाच्या थ्रू बिहाफ ऑफ दीस विलेज की हे हेल्मेट आहा ते सिटी बद्दल आहा ते ओके वेल एंड गूड. हे गांवांनी हेल्मेट इम्प्लिमेंट करचे न्हू इतले गव्हर्मेंटाक हांव हंबल रिक्वेस्ट करता. ना ते म्हाका बी बरें दिसना कित्याक म्हळ्यार आमी लोकल भोंवता न्हू रे 1-2 किलोमिटरांनी हेल्मेट कशें घालपाचें तर जातलें मरे भुरग्यांक हाडपाचें बारीक मार्केटान वचूंक जाय आमकां. महामार्गा वयल्या हेल्मेट सक्तीक गांवांतले लोक तयार आसात पूण गांवांनी हेल्मेट सक्ती करप हे लोकांक मानवल्लें ना. हो इशू जेन्ना पंचायतीन येतलो हो प्रस्तावाचो इशू जेन्ना पंचायतीन येतलो तेन्ना लोक हाका विरोध करपाक पुरायपणान तयार आसात. चलचित्र खबरांकार ओंकार फळारी वांगडा हांव प्रतीक वासुदेव परब प्रुडंट मिडिया खातीर. निमणे SEZ जमीन घोटाळो प्रकरणात IDCन FIR घाली मात कंपनी सोडल्यार आनी कोणाचेंच नांव तातूंत ना. भ्रष्टाचाराक लागून सरकारी तिजोरेक ह्या प्रकरणाचो खूब फटको बसलो अशें तातूंत म्हळां. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार विरोधी पक्षांत आसतना राजकारण्यांची नांवां घेवन बोवाळ मारपी भाजपा आतां सत्तेर आसा. अशें आसून पासून ह्या कागाळीत म्हत्वाच्या कोणाचीच नांवां नाशिल्ल्यान सगळे अजापीत जाल्यात. Goa government has finally registered a FIR in SEZ land allotment scam. Mandar Shirodkar, Deputy General Manager of Goa Industrial Development Corporation, has alleged that the land was allotted to various beneficiaries, namely Meditech Specialities Private Limited, Peninsula Pharma Research Center Private Limited, K. Raheja Corporation Private Limited, Paradigm Logistics and Distribution Private Limited, Inox Mercantile Corporation Private Limited, Planet View Mercantile Corporation Private Limited, Maxgrow Finlease Private Limited. The charges mention criminal conspiracy, manipulation of documents, cheating the government in connivance with the officials of the GIDC, thereby causing loss to the public exchequer. In this regard, a criminal case under FIR number 03/2012 under section 120B Red Bit 420, 486, 471 of IPC and section 13(2) Red with 13(1) of the Prevention of Corruption Act 1988 stands registered at the Anti-Corruption Branch of the Directorate of Vigilance. In the complaint, it is clearly mentioned that there is connivance with the officials of GIDC, but name of any is not included in the FIR. Suspecting scam in the land allotment for SEZ, then leader of opposition Manohar Parrikar had complained to DGP Aditya Arya with all documents accusing then Speaker Pratap Singh Rane and Luis Infalero and legislator Chandrakant Kaulekar of involvement in the scam. Ironically, Manohar Parrikar is the Chief Minister and Home Minister also, but the names he was accusing of are missing from the complaints. With video journalist Omkar Falari, reporter Mahesh Kadi for Prudent. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.